गोवा फॉरवर्ड पक्ष हेर भागांनी वाडपाचो विचार करता आनी त्या रितीन पक्षाचो वावर चालू आसा. पक्ष थारायता तशें काम करपाक आमी तयार आसा आनी जर पक्षाक दिसता हांवें काणकोणांत वावर करचो तर हांव तयार आसा म्हण प्रशांत नायक उलयला. आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट. रवींद्र भवनांतल्यान हे जालें फ्री जालें तुमी आतां कितें काणकोण बी फूल लक्ष घालतले काय म्हणटात? गोवा फॉरवर्डाच्या टिकेटाचेर लढटलो? We already see ultimately it is for my party to decide whether I should start working in Kankon or not. But being from Kankon, earlier हांव काणकोणच्या राजकारणा भितर सामको सक्रिय आसा आणि there are many people who are coming to me, प्रशांत तू काणकोण यो म्हण आता सारको फुल फ्लेज यो म्हण सांगता. सो अल्टिमेटली पार्टीच्या ऑफिस बेअरर आणि बाकी सगळ्या कडेन डिस्कस करून कार्यकारिणी डिस्कस करून हो निर्णय आम्ही घेतले. तू रावतलो पार्टीन काणकोणा तुका तिकेट दिली जाल्यार तू रावतलो? एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. ना अजूनपर्यंत पार्टीची डिसिजन ना त्या दृष्टींतल्यान. नो नो अजूनपर्यंत पार्टीचे डिसिजन ना अजूनपर्यंत, पण पार्टी मे डिसाइड. पार्टी इज नाव डिसाइडिंग टू ग्रो इटसेल्फ इन मेनी एरियाज. पहिली शॉर्टलिस्ट केल्ली 8 कॉन्स्टिट्युएन्सी भायर आनी कॉन्स्टिट्युएन्सी ग्रो करपाची पार्टीचे विचार चालू आसा आणि इन दॅट काणकोण इज शॉर्टलिस्टेड दॅट वे. Though a final decision has not been taken, it is shortlisted definitely.